नमस्कार. आयच्या ह्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या अधिवेशनाचो पयलो ब्रेकार आनी पयल्याच दिसा खुबश्यो गजाली घडल्यात. दर दिसाक आमी हो ब्रेकार घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतले. सेशना भितर हावसा भितर जें कितें घडटा ताजी विश्लेशणूय करतले आनी साद्या सोप्या शब्दां भितर ताजे फाटल्यान हेतू कितें म्हळ्यार टीव्हीचेर कितें दिसता आनी टीव्हीच्या फाटल्यान कितें घडटा तेंय तुमचे मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. तीन मानेस्त म्हजे स्टुडियो भितर आसात. पयले आसात ते प्रुडंटाचे असोसिएट एडिटर आनी जे विधानसभेक आशिल्ले सकाळसान लौकीक बाब शिलकार. लौकीक वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे द गोवन एवरीडेचे एडिटर जॉयल आफान्सो आनी तिसरे आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग बाब गांवकर. लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता आनी म्हाका दिसता एक गजाल ताचेर आमी सगळ्यांनी उलोवपाक जाय की आज ह्या पावसा भितर भायर पावस पडटालो पण हावसा भितर क्वेश्चन ओवर व्हांवन गेलो. सो कितें जालें नक्की, कारण ज्या विशयाचेर हो वाद जालो तो विशयी तुवें सांगचो आनीक हो क्वेश्चन ओवर कसो व्हांवन गेलो तेंय तुवें सांगचें. प्रमोद, पयलो दीस आसलो सेशनाचो आनी पयलो दिसाची उमळशीक जशी आमदारांक आसता, लोकांक आसता, पत्रकारांकूय आसता की ते बरें सुरवात बरी जावची आनी सगळ्यांक चड इम्पॉर्टंट आसता क्वेश्चन आवर. पयले दिसा क्वेश्चन आवरचो सदांच बरो जाता, मातसो धमाकेदार असो जाता. ऑपोजिशनूय तशेंच चार्ज जावन येयल्ले आसता. पण आयज अशें जालें की जेन्ना एसेंब्ली सेशनाक सुरवात जाली 11:30 सुमार, पयलीं सीएमान येवन कांय जे मोवपाचे जे कितें ताका स्टेटमेंट करपा आसलो तो केलो. तेजे उपरांत युरीन एक कुंकळेच्या कार्यक्रमाचो तेजेर मेन्शन केलें आनी अचानक वास्कोचे आमदार दाजी साळकार जे ते उबे रावले आनी तेणी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करतलो अगेन्स्ट केपेचे आमदार अल्टन डिकोस्टा जे आहा तेंच्या अगेन्स्ट म्हणून. आनी तेजो विशय आसलो की फाटीं एक 4 दीस फाटीं जे स्टेटमेंट जाल्ले की तेंच्यांनी एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मूव केलें की एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. ते रिफ्यूज केले स्पिकरान, कारण तेंचो हें आसलो की हे ऑलरेडी रेजोल्युशन पयलीं पास जाल्लें, सो हे नवें आनी परत घेवपाची गरज ना. तेजेर अल्टनाचो स्टेटमेंट आसलो मिडिया भितर की स्पीकर एक्टींग इन ऑन डायरेक्शन ऑफ NTST BJP लिडर्स असो एक स्टेटमेंट आसलो. ह्या स्टेटमेंटाक धरून हो सगळो बोळा जालो. तो जेन्ना दाजी साळकारान जेन्ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचें मेन्शन केलें तेन्ना आमकां त्या टायमार कळना की तो मूव करता काय आपूण मूव करपाक सोदता अशें म्हणटा. त्या टायमार ते कळना, पण आतां कन्फर्म जालां तेणी मूव केला तें आनी ते रिकॉर्डाचेर येयला. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रिकॉर्डाचेर आहा, म्हणजे तेजेर आतां हियरींग बी जावचें पडटलें. तेजेर हो बोळा स्टार्ट जालो आनी क्वेश्चनावर फूल म्हणजे दोनदा हावस एडजन जालें. आमी जर मुद्दम पयलें एक्चुली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आमी आतां पर्यंत जी एसेंब्ली कवर करता तितून आमी पळयता आसतना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव जालें आनी ते एडमीट केलें की ताका एक कमिटी आसता, प्रिविलेज कमिटी, म्हणजे मोस्टली ती डेप्युटी स्पीकर हेड करता, तेजें हियरींग जाता, ती ऑर्डर पास करता, तेजेर मागीर एक्शन जावपाचें आसता. तेणी जर हावजा भितर माफी मागची म्हणून ऑर्डर पास केली जाल्यार ते मागीर फुडें तशें करपाक जाता. पण हांगासर बोळ असो जालो की हावजानूच सगळे रुलींग MLA जे 33 रुलिंगान आहा, 7 ओपोजिशनान आहा, ते 33 रुलींग MLA उबे रावले, इन्क्लुडींग CM, आनी एपॉलॉजी डिमांड करपाक लागले की तेणी एपॉलॉजी डिमांड करची. ओपोजिशनान तसो विशय लावन दवरलो आमी एपॉलॉजी दिवचे ना, एपॉलॉजी दिवपाचो विशय ना, हे जाय जाल्यार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ते मदीं CMनूय म्हटलें की जाय तेजी एक्सेप्ट करची ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. आमी दोनी सायडीन उलयता, रुलिंगाक उलोवनी ऑपोजिशन, म्हणजे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचेर उलोवचें कशें उलोवपाचें कितें पद्दत आसता आजून तरी म्हणजे एसेंब्लीन पळोवना की ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचेर हावजान डिस्कशन जाता म्हणून. पण हे सगळ्या बोळा भितर आयज जो क्वेश्चनावर जेजेर सकाळच्यान डिस्कशन जातालें की बरो क्वेश्चनावराक आनी बरे क्वेश्चन मुद्दा म्हाका विचारपाक जाय की हे जे एडजर्नमेंट जाल्यो आनी हो जो क्वेश्चन ओवर व्हांवन गेलो, खंयचे प्रश्न चर्चेक येवपा आशिल्ले जे आयले नात. प्रमोद, पयलो क्वेश्चन हो रुलिंगाचो आसलो, दिगंबर कामतीचो आसलो. तेजे 3 प्रश्न आसले. एक इलेक्ट्रिसिटी पावर टारीफ आहा पळय न्हू, ते वाडयले, लायटीचें बिल वाडलां ताचेर पयलो प्रश्न. तेजो दुसरो प्रश्न आसलो तो गव्हर्मेंटाची ऑफिसां कितली रेंटेड प्रिमायसिसान आहा आनी कितले भाडे गव्हर्मेंट भरता. आनी तेंचो तिसरो प्रश्न हो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आहा तेजेर आसलो. हे तिनांतलो एक तेणी सिलेक्ट करपाक जातालो, म्हणजे ते तिनांतले एकाचेर डिस्कशन जातलें. मागीर दुसरो प्रश्न
प्रश्न येतलो असलो तो क्लब क्वेश्चन 4 आमदारांचो असलो, 4 ओपोजिशन आमदार, जितून क्रूज सिल्वा असलो, युरी असलो, कार्लोस बाबाचो, असो क्लब क्वेश्चन असलो तो. तितून मोपा आनी दाबोळेचो जे आतां सगळो हें चल्ला, मोपाचो बिझनेस कसो डावन जाता, मोपाचो कसो चडटा, दाबोळेची फ्लायट्स कश्यो शिफ्ट जाता, हे सगळे डिटेल्स आनी तेंचो रेवेन्यू कितले, फ्लायट मुवमेंट, हे जे डिटेल्स मागलेले, एक तर तो येवपाचो क्लब क्वेश्चनान, नाजाल्यार परत पावर टारिफाचेरूच आसलो. आनी तिसरो NEP, हे सिमिलर क्वेश्चन असले. हो क्वेश्चन जाले उपरांत तिसरो क्वेश्चन संकल्पाचो आसलो. संकल्पानू मोपाचेर, कारण मुरगांवचो आमदार, ताका मोपा लागता, मोपा आनी दाबोळेचेर विचारिल्लो. दुसरो क्वेश्चन सोलर बोट जी गोंयान हाडली, इनॉग्रेट केली आनी बंद आहा, तेजेर आसलो. आनी तिसरो क्वेश्चन तेजो आसलो तो तेजे मुरगांवचे पावर डिपार्टमेंट डिविजन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, तो तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतालो. हे 3 प्रश्न आशिल्ले. 3 प्रश्न जेचे सगळे कवर जाताले. आनी ह्या 3 प्रश्ना फुडें एक वेळ डिस्कशन जावचें नासलें, इतले उलोवपी लोक आसतले आसले, इतले डिस्कशन दोन प्रश्न तरी येता आशिल्ले. येता आसले. सो म्हाका लोकांक एक गजाल सांगपा जाय की जेन्ना आज आमी हो क्वेश्चन अवर जालो ना, तेन्ना खंयचे प्रश्न चर्चेक येवपाचे उरले हेंय तितलेंच म्हत्वाचें. लायटीची बिलां जी वाडल्यात ताजो प्रश्न आशिल्लो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या इम्प्लिमेंटेशना विशींचो प्रश्न आशिल्लो, जो म्हाका दिसता आज प्रत्येक घरा भितर ताचें डिस्कशन चल्लां. स्कुलां भितरय कांय गजाली रिऑगमेंट जावपाक लागल्यात, त्यो पालकय अंडरस्टँड करून घेतात, भुरगीं अंडरस्टँड करून घेतात, ताजेर प्रश्न आशिल्लो. आनीक तिसरो म्हळ्यार मोपा आनी दाबोळीचेर आशिल्लो. सो हांव इतल्याच खातीर सांगता की कितले म्हत्वाचे प्रश्न ह्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशनाच्या बोवाळा भितर कुशीक पडले. जॉयल बाब, बिफोर आय गो टू पांडुरंग बाब, हो बोवाळ हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करपाचो प्रत्येकाक अधिकार आसा, प्रश्नच ना, पण ताचेर जो बोवाळ जालो तो जस्टिफायड आशिल्लो काय कितें? See, Pramod, on day one, there was a lot of expectation from the opposition. Thinking, and median खूप हे केल्ले, hype केल्लो की, opposition is all set to put geared up to put government on the mat. पूण day one happened to be an anti-climax. कित्याक अशें जालें की स्टार्टिंगूच ते हें केलें तेणी, breach of privilege, दोन हाडले. Vijay threatened to, move a breach of privilege against officer, senior officer, he said, for answering or addressing the media over questions in the assembly. Point number 1. तेजेर मातसो हें जालो. आनी सेकंडली धाजी सलगरान ते breach of privilege against हेजेर हाडले ते for speakers this thing. तो इतलो बोवाळ जालो की I think there was a little bit of immaturity in the opposition, or whether it is something else, I don't know, Pramod. I leave it up to you to comprehend that whole thing, because you could have just let it go and move to the privilege committee to decide and take its course. You need not, because if the ruling benches is saying that okay fine, we need an apology, it doesn't mean that you have to give an apology there. You can very well say that okay, let it go and let it follow its process. Yeah, let it go to the privilege committee. Face it in front of privilege committee and see it. Yeah. Because what happens, what are you losing in the bargain by making that noise and forcing an adjournment? You are losing issues like MOPA, Daboli, NEP, power, and above all questions on power tariff and so many other issues. And NEP, more important. You are losing all of this, and you've washed out the complete that question hour is washed out. So there, I think strategically the ruling benches had a strategy in place. Probably they wanted this to happen, and that is what they got, what they wanted. एक प्रश्न असा, जॉयल बाबान बरें सांगलें की रुलिंगाचे सादले, रुलिंगा हो क्वेश्चनार वॉश आउट जावन रुलिंगाचे सादले. प्रश्न हो आसा की रुलिंगाचे सादोवपाक ओपोजिशनय सामील आशिल्ले काय कितें? कारण ज्या विशयाचेर तुमी सांगपाक शकताले की आमी माफी मागनात, प्रिविलेज कमिटी म्हऱ्यार वचूं मागीर पळोवया म्हणून, ताजेर इतलो वाद जालो आनी तो क्वेश्चनावर वॉश आउट जालो. तो सादले कोणाचे? रुलिंगाचे. पांडुरंग बाब, तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता की मुळात एल्टन जे भायर उलयल्लो एसेंब्लीच्या भायर की आपूण एसटीच्या आरक्षणाचे संदर्भात एक खाजगी प्रस्ताव दिल्लो, तो स्पिकरान भायर मारलो आनी स्पिकर एसटी विरोधी अशा प्रकारचे विधान भायर केल्ले, एसेंब्लीच्या भायर केल्ले. सो मुळात
तशें भायर म्हणप आपलो एखादो ठराव स्पिकरान भायर मारलो म्हणून म्हणजे बायस्ड जावप एखाद्या गजाली कडेन स्पिकरान आनी एखाद्या सदस्यान किंवा कोणीय भायर स्पिकराचेर भायर टिप्पणी करप हो केन्ना केन्ना हक्कभंगाचो विशय जाता, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाता, पूण तो इतलो सिरियस आसा काय कितें की जेणे करून आयज की त्या प्रस्ताव हाडलो BJPच्या आमदारान आनी सगळो विधानसभेत खोदळ घालो आनी 2 फावटी कामकाज तहकूब जाले. प्रश्नवराचो तो तास जो आसता प्रश्न आनी जापो दिवपाचो तो तास तेतून सोंपलो हो तुवें म्हटलो असो तो पावसान व्हांवन गेल्ल्या भशेन तो क्वेश्चन ओवराचो तासय सोंपलो भितर. पूण हे जेन्ना चल्लें तेन्ना युरीन 2-3 फावटी गव्हर्मेंटाक सांगलें की ही सगळी दादागिरी चल्ल्या की ते जे पद्दतीन हो ठराव हाडला तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाता काय कितें हो पळोवपाक जर जाय जाल्यार तुमी ते कमिटी कडेन दियात, डेप्युटी स्पिकराच्या अंडर जी कमिटी आसता ताच्या कडेन दियात. पूण सरकार पक्षान ते करूंक ना, स्पिकरानूय ते करूंक ना आनी 2 फावटी कामकाज खूब जाले. ते सत्ताधारी पक्ष जो आशिल्लो तो एल्टनान माफीच मागपाक जाय अशा प्रकारची तेणें हे धरून धरली आनी शेवटी 12:30 कामकाज परत सुरू जालें तेन्ना सगळे शांत आशिल्ले. सो अशें सगळें पयल्यार दिसपाक लागला की तो क्वेश्चन ओवरच आयचो तसो कसो तरी टायम जावं न्हय म्हणून तो सगळो प्रकार घडयल्ल्या भशेन दिसपाक लागले. आतां ते खरें कितें ते तांकांच खबर आसतलें, तेजेर आमी टिप्पणी करप बरें जावचें ना. पूण म्हाका दिसता की फुडली कांय दिसां भितर खरें कितें तें सोदून काडया आमी आनी कशें आसा खरें कितें तें कळटलें बी, कोण कसो वागता विधानसभेक हाजे वेल्यान सगळें कळटलें. पण लौकीक म्हजो प्रश्न हो आसा, पांडुरंग बाबान जसो इशू काडलो की समजा एडजर्नमेंट केन्ना जाता, एडजर्नमेंट तेन्ना जाता जेन्ना गदारोळ जाता दोनी सायडीच्यान. समजा ह्या विशयाचेर ओपोजिशन ओग्गी बसून राविल्लें, आमी माफी मागनात, प्रिविलेज कमिटी कडेन धाडात, जाल्यार कितें रुलींग बोवाळ करून एडजर्नमेंट फोर्स करता आशिल्लो आनी आपलीच लज वाऱ्यार काडून घेता आशिल्ले. इट वूड हॅव बीन अ फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ऑफ सिच्युएशन द रुलींग इज फोर्सिंग एडजर्नमेंट. कितें घडलें नेमकें तुका दिसता? तूं भितर ओपोजिशनान मातशी इल्ली चड तकली वापरपाक जाय आशिल्ली? हय, ओपोजिशनान मातशी थंय तकली वापरपाक जाय आसली, कारण तें घडलें अशें की विशय जेन्ना दाजीन रेज केलो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जेन्ना रेज केलो, आपूण तेन्ना म्हणटा आसतना म्हणलें आपूण करपाक सोदता बी अशें आसलो तो शब्द. सगळेच रुलींग उठले, सगळे रुलींग उठतकूर तेवटेन ओपोजिशन उठलें. कोण कितें उलयता तें पयलीं कळना जालें, सगळो बोवाळ कसो जालो थंय आनी एक 2-3 मिनटाचो टायम घेवन स्पिकरान ती एडजर्न केली. जर ओपोजिशन ओग्गी रावल्लें आनी कितें रुलींग करता तें पळोवया म्हटलें जाल्यार ते फक्त बोळा घालतले आनी मागीर स्पिकराक कळपाचें की बाबा हांगासर फॉर द फर्स्ट टायम रुलींग वूड हॅव फोर्स्ड एन एडजर्नमेंट अशें ओपोजिशन ओगी बसून आसता आशिल्लें. तेच प्रमोद तेणी न्हू 15 मिनटाची असेंब्ली जाली तेन्ना म्हणजे 11:45 हाफ एन वराचें एडजर्नमेंट घेतलें. 12:15 सुमार परत हावस सुरू जालें आनी परत बोळा जातकूर तेणी 12:30 पर्यंत घेतलें, म्हणजे जंय क्वेश्चन आवर सोंपता. तेजे उपरांत परत जेन्ना सगळें 12:30 सुरू जालें तेन्ना दाजी उठना ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचेर एपोलॉजी डिमांड करपाक वा रुलिंगाचेर कोण उठना आनी 0 वर मेन्शन म्हटल्यार सगळे पटापटा करून एक 10 कितली 0 वर मेन्शन आसली, इन्क्लुडींग विजय, अल्टन बाब उबो रावलो, तेणी आपले 0 वर मेन्शन मांडले थंय, तेन्ना ताका कोणी ओपोज करना. सो हे स्पेसिफीक क्वेश्चन आवरा पुरतेच आसले अशें दिसता. आनी तेजे उपरांत एक विजयान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेणी हे सगळें एक्सप्लेनूय केलें की अशें जालां ते पयल्यार हे क्वेश्चन आवर स्कीप करपा खातीर आसलें की ते म्हणटाले की आदले दिसा म्हणजे कालच्या दिसा की खंयचे क्वेश्चन स्कीप करपाक जाता तेजी खूब तेंची उलोवणी चल्लेली. अशें रुलींग आनी ओपोजिशन चल्ले अशें क्लेम्स जाल्ले तेजे. विजयान म्हटलें खुबशे कितें क्वेश्चनाचेर चल्लेले म्हणून अशें तेणी म्हटलें. डायरेक्ट तेणी रुलींग डायरेक्ट सेटींग म्हटलें ना, रुलींग ओपोजिशन डायरेक्ट म्हटलें ना अशें तेणी म्हटलें. आनी तेणी अशें म्हटलें हे जर असो जर विशय आहा जाल्यार फाल्यांचो क्वेश्चनावर होच विशय घेवन ते डिजरप्ट करपाक शकता अशें तेणी आतां भविश्यवाणी केल्या. जर तशें जाता जाल्यार फक्त क्वेश्चन आवरा पुरतो मुद्दो मर्यादीत आहा हें कळटा. एक प्रश्न आमकां रुलिंगाकय विचारचोसो दिसता. जर तुमकां दिसता की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करपा जाय आनी खरेंच ओपोजिशनान जर माफी मागपा जाय ती क्वेश्चन ओवराकच मागपा जाय म्हण आसा, क्वेश्चन ओवरा उपरांत मागपाक जायना म्हण आसा, काय तुमकां फक्त क्वेश्चन ओवराकच माफी जाय मागीर मागल्यार ती नाका, अशी कितलेशेच प्रश्न आज उपस्थित जाल्यात. दुसरो प्रश्न जॉयल बाब जो जाला, हांवें उलयतना म्हळें की ओपोजिशनान इल्ली चड तकली वापरपाक जाय आशिल्ली काय म्हणून. 2 मुद्दे आहात. खरेंच न्हिदला ताका खंय उठोवप शक्य आहा, न्हिदेचे संवंकर तर खंय ताका उठोवप शक्य ना. सो तकली वापरली ना काय तकली वापरप ना हें ठरोवन हें सगळें जालां. Pramod, that is very difficult to actually understand at this point in time. Direct काय म्हणपाक शकना आमी. हय, आनी but looks like this was a opportunity wasted. कित्याक इश्यू आशिल्ले ते सिरियस आशिल्ले
like everybody wanted to, hear out on Mopa or Daboli, why flights are getting diverted from Daboli to Mopa. There was clarity required on NEP. खूपशे गजाली, even power tariff, like from time to time we are having this kind of power tariff hikes. So हेजे भितर लोकांक तरी एक आन्सरां जाय आशिल्लीं. There were lot of questioning to be done on this thing, but opposition काय एक हें करूंक ना की we want these questions at any cost. For them that making that chaos in that and forcing an adjournment was completely baffling. We still cannot understand why the question hour got washed out. And to actually say that they were part of that kind of strategized with the ruling benches would be a little too far-fetched at this point in time, because we don't know what वी डोंट नो. Yeah. बट आम्ही आता सध्याक इतलेंच म्हणपाक शकतात पांडुरंग बाब की रुलिंगान फ्लोर मॅनेजमेंट केली, ओपोजिशनान फ्लोर डॅमेजमेंट केली. सो एकट्याची मॅनेजमेंट आणि दुसऱ्याची डॅमेजमेंट अशी परिस्थिती दिसून तुका. कशा प्रमोद, हय एसेंब्ली म्हणटा ती असो एकच जागो आसा ज्या जाग्यार सगळे आमदार बसतात आणि गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर थंय चर्चा जाता. थंय सरकार पक्षा कडल्यान उत्तरां मेळोवची पडटात हय आणि जाय जाल्यार सरकार पक्ष दबाव हाडचो पडटा की उत्तर मेळोवपा खातीर. राज्याचे सगळे प्रश्न थंय येवपाक जाय म्हणून ते सेशनाची एक तरतूद केल्ली आसा. बेश्ट सेशनां जायना ती. सो अशा सेशनाच्या वेळार ज्याच्या कडेन 33 संख्याबळ आसा, म्हणजे एक स्पीकर सोडलो जाल्यार 32 जाण तुमच्या कडेन आसतना तुमी त्या 7 विरोधकांक हें करपा खातीर इतको जो आयज असो जो आटापिटा जो करतात सत्ताधारी पक्ष, ते करपाक जाय. तुमच्या कडेन जर 33 जाणांचें जर संख्याबळ जर आसा जाल्यार विधानसभा एकदम अशी स्मूथली चलपाक जाय. कसलेय क्वेश्चन फेस करपाचे तुमच्या कडेन ती क्षमता, ती ताक आसपाक जाय. कारण तुमच्या कडेन संख्याबळच मोठें आसा. म्हणजे एखादो ऑपोजिशन जर कितें उलयता आसत जाल्यार ताका म्हणजे तुमी उत्तर दिवन ते जाप त्या फ्लोराचेर दिवन ताका तुमी वगी करपाक पण जाय. तुका दिसना खरेंच जर माफी मागपा जाय जाल्यार ती क्वेश्चन अवराची उपरांत ती मागणी ती करपाक केन्नाय मागूं येता आशिल्ली आणि ती केन्नाय मागूं येता आशिल्ली. म्हाका दिसता की ऑपोजिशनांतले कांय क्वेश्चन आमदार अवर सुद्दां सोंपतकीर माफीचो विशय येतना एक अशें म्हण आसा. एक प्रमोद दोनूय कडल्यान मिस्टेक आहा ती. एक ऑपोजिशनांतले बरेचशे लोक तेन्ना बसून आशिल्ले जेन्ना हो एल्टनाचेर जेन्ना उलयताले. आनी म्हाका दिसता युरी एकटोच थंय हें करतालो की बाबा हें तशें जायना, हें अशें करपाक जाय म्हणून. सगळ्यांनी जर तेन्ना जर थंय तुटून पडलेले विजय किंवा कार्लोस सारको मनीस, कार्लोस हे अभ्यासक एक, ताणें म्हाका सांगलेलें की हे रिफर करूं येता म्हणून कमिटी कडेन, हाचेर चड वेळ घालपाक जायना म्हणून. जाल्यार जाता आशिल्लें, पूण म्हाका कोणूच ते सायडीन ते सपोर्टान येवंक नाशिल्ले. हाचेर आमी चड वेळ खर्च करपाक नाका. हाचो फायदो ही प्रिविलेज कमिटी कडेन धाडात. हाचो फायदो घेतलो सत्ताधारी सगळ्यांनी ओपोजिशनान मेळून सांगपा जाय आशिल्लें. सामकें हाचो फायदो कोणी घेतलो जाल्यार रुलींग पार्टीन घेतलो. रुलींग पार्टीन सगळो बोवाळ घातलो आणि ते घेवनूच येयल्ले म्हण सगळे तेंचे सगळे प्री प्लान आशिल्ले हातीन घेवन येयल्ले की एल्टनान माफी मागची म्हणून. सो हे सगळं प्री प्लान आशिल्ले, हे जावपाक जायना. आणि जर ते आयज एक क्वेश्चन अवरान 2-3 जशें लोकीकान सांगले, तो दिगंबराचोच एक क्वेश्चन आशिल्लो. AC जो आसा तो एनईपीचेर आशिल्लो. तुमकां समज तोच क्वेश्चन जर टाळपाक जाय आशिल्लो जो कार्लोसाचो क्वेश्चन आशिल्लो जाल्यार जवळ जवळ फुडले एक 17-18 दीस चलतलें सेशन पळय, तेन्ना खंयच्यान हो विशय परतो येतलोच. करेक्ट, बरोबर न्ही, येतलोच. सो म्हाका दिसता तुमी फेस करपाक जाय. ही एसेंब्लीच आसा फेस करपा खातीर. आनी कित्या खातीर फेस करपाक जाय? तुमच्या कडेन सगळ्यात गोंयच्या इतिहासांतल्या सगळ्यांत चड संख्याबळ आयज आहा रुलींग पार्टी कडेन. बरोबर. म्हाका दुसरो विशय जो आसा, आनी हांव एक गजाल सांगता, हो ब्रेकओवर आमी ह्याच कारणा खातीर करतात की फक्त मुखार कितें घडटा तें न्ही, जाल्यार पड्ड्याच्या फाटल्यान कितें घडटा तेंय बी तुमच्या मुखार हाडचें म्हणून. दुसरो विशय लौकीक बाब जो आयलो तो म्हळ्यार सिवरेज कनेक्शनाचो. आतां सिवरेज कनेक्शन म्हणटा तो विशय असो की जो गोंयभर गाजता. प्रत्येकाक म्हाका दिसता हो विशय सद्याक तुगेलो, हांव ताका सतायता म्हणना, कांय कामां जावंक जाय, पूण जेन्ना ती कामां जावपाक जाय ती सारकी जायनात तेन्ना मागीर ती सतावणूक जाता. सो हाजेर कितें चर्चा जाली आनी तातूंतलो निश्कर्श कितें? एक कॉलिंग अटेन्शन असलें, म्हणजे क्वेश्चनार जाल्या उपरांत 0 वर जाल्या उपरांत तेंच्यांनी अभिचेर रेफरन्सीस घेतली, कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन घेतलें आनी मागीर पेपर बी सगळे दवरपाचे असले. ते दवरले उपरांत कॉलिंग अटेन्शन दिगंबर कामतीचें असलें की मडगांवच्या वाठारांनी खूब कडेन अशे सिवरेज जे चेंबर्स आसा तितल्यान ओवरफ्लो जाता म्हणून. सो त्या विशयाचेर तेणी आपले मडगांवचे मांडले. ताका लिंक्ड असले विजय बाब जे फातोर्डा
कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या तेंच्यांनी आपले ते लिंक आहा ते मार्केट आहा मार्केटान कसो प्रॉब्लेम जाला त्यो गजाली म्हणले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यो थंय धंदो करप्यांक कश्यो नोटीसी येता आनी ते कशे लिंक ना ह्यो गजाली मांडल्यो बाकीचे मेंबर्स हेजे उलयले आनी ताका सीएमानूय रिप्लाय आपणे कितें कितें केलां खंयच्यो खंयच्यो गजाली करपाक जाय आनी हे उलयता आसतना निलेश काब्राल ताका डायरेक्टली तशी तो थंयचो विशय लागनासलो पण ते पयलीं डिपार्टमेंट पळयताले सो तेणी कांय इनपुट्स दिले तर तेणी गजाली सांगल्यो पण ह्या प्रश्नाचेर ह्या कॉलिंग अटेन्शनार बरे तरेन चर्चा जाली आनी ताका रिप्लायूय सरकारा कडल्यान असो जाय तसो रिप्लाय येयलो कितें कितें केलां कितें कितें करतलो आनी थोडे जे प्लॅन्स आहा ते मुख्यमंत्र्यान म्हटले आपूण ते डिमांडा वेळार आपलो जो कितें प्लॅन आहा तो आपूण ओपन करतलो. जयल हो जो सिवरेजीचो इशू आसा अशें प्रत्येकाक सद्याक तो सिवरेजीचो इशू लागता कारण ताका लागून कितले गोंयभर रस्ते फोडल्यात कशे फोडल्यात हें सगळें पळयलां कांय जाग्याचें कनेक्शन जाल्यात थंय कनेक्शन जावनूय टिदींग प्रॉब्लेम्स आसात सो डू यू थिंक देर वॉज अ सिरियस डिस्कशन आनी वेदर इट रिच्ड सम लॉजिकल कन्क्लुजन. Pramod, serious तर जावूंकूच ना because what happens is this sewerage issue at least in that portion of Margaon and surrounding areas is a very very serious issue and it's been there for almost more than 10 years now. एक सो गजाल आता पळय प्रमोद every monsoon we see this where manholes are becoming turning into fountains. If you see that Arlem area, dirty fountains, and water actually is being pumped out of those fountains forcefully, creating that fountain effect. Every time there is heavy rainfall, you can see this, and this has been happening for years now. That means rainwater is entering into the sewerage pipeline, and तेजे वयल्यान कांयच solution मेळोंक ना. Point number 1. Second is still there is a lot of reluctance to to take these sewerage connections. People are still hesitant to take these sewerage connections. Why? When you have a sewerage connection, actually it is meant to be used where or kite chukta tinga. And why after so many years we are still having a issue of sewerage or sewage being channeled to nallas and other open gutters and been sent to rivers. So it's a very very serious issue, and I don't think there is enough which is spoken on the floor of the House today, and neither I think just a single debate will do justice to that. It requires a thorough kind of a debate and to understand what is going wrong and what we need to do going forward. Pandurang Babu, was a sewerage issue हा कित्याक इतली प्रॉब्लेम कित्याक? Why are we not able to handle a simple issue like sewerage? प्रमोद अनेक जागा फक्त सरकारचो विषय ना हो लोकांचो विषय आसा. बरोबर. कितकेशाच जाग्यार लोकांनीच विरोध केला सिवरेज प्रोजेक्टाक. कोळंगूट आसो तुजे ते फोंड्या आसो सगळे कडेन लोकांनीच विरोध केल्लो आसा. म्हाका दिसता हाचेर एक जागृती जावपाक जाय की तो कितलो गरजेचो आसा तो सगळे कडेन. जसो पणजेन आसा. ना पण ज्या जाग्यार चल्ला त्या जाग्यार सारकी चल्ला कारण आतां पळय फाल्यां जर समजा मडगांवकारांक सांगलें आमी मडगांव स्मार्ट सिटी करता म्हण ते आंग काडटले पणजेची परिस्थिती पळोवन. बरोबर. सो तो दोनूय भाग येयले इम्प्लिमेंटेशनाचो भाग येयलो सरकार म्हणून म्हणटा न्ही हांवें की लोकांक विश्वासात घेवनूच करपाक जाय सगळे प्रोजेक्ट. लौकीक हो जो सिवरेजीचो विशय आसा ताजेर खंय कितें चुकता कारण हांव फाटले 8 दीस जाले आमी परत ही गजाल उलयतात की तुमी एक कडेन जर कसलो विकास करतात तो जर तुमी विकास जर सारको केलो ना जाल्यार लोक बाकी कडेन तुमचेर विश्वास दवरचे ना म्हणून हें कितें जालां? प्रमोद सिवरेजीचो मुद्दो आहा पळय खूब कडेन आमी ही गजाल स्मार्ट सिटीच्या काम आमी लागींच्यान जी पयली आनी खुबशे फावटी आमकां स्मार्ट सिटीन दिसतालें की सिवरेज चेंबर ओपन आहा आनी सिवरेज थंयच्यान ओपनली व्हांवता म्हणून. तेजे उपरांत आमी जेन्ना ऑफिसराक घेवन जेन्ना ऑन ग्रावंड पळोवपाक गेले अशें दिसून आयलें की लोक कनेक्शनूच घेयना. सो थोडे लोक कनेक्टेड आहा थोडे लोक थंय कनेक्शन ना तेंचे ओपन जी स्ट्रॉंग वॉटर तेंची ड्रेनेज आसता पळय न्हू तितूंतल्यान तेंचे उदक सगळें व्हांवता. असल्यो गजाली ह्यो सगळ्याक आहा. मागीर तो विशय वेन्झिनू काडलो की सिवरेजीची सगळें सेटअप आहा पण साळ रिवर काळी कशी जाता थंय सिवरेज कशी पावता थंय मुख्यमंत्र्यान ताका उत्तर दिलें की ती ट्रीट करून उदक सोडपाची पद्दत आहा म्हणजे प्युरिफाय करून उदक सोडपाची पद्दत आहा पण ते कांय आसपाक शकना तीच गजाल. सो ही जेन्ना सरकारान सिवरेज सेटअप केल्या जाल्यार थंय पावता ती खंयची सिवरेज. सो हितून लोकूय रिस्पॉन्सिबल खुबशे कनेक्शन घेवपाक वचना आनी ते कनेक्शन घेयना म्हणटकूच तो प्रोजेक्ट आहा तो सिवरेजीची त्या एरियेंतली पायपलायन त्या एरियेंतली प्रोजेक्ट हो सक्सेसफूल जावपाक शकना कारण कंप्लीटूच जावपाक पावना. आय थिंक हो अत्यंत इम्पॉर्टंट गजाल
फायनल जॉयल हांव इतलेंच घेता ह्या रावंडाक तुमचे कडच्यान सुरवात करता. फाल्यां अपेक्षा कितें की क्वेश्चन आवर सुरू जातकीर परत उठून रोखडेच तुगेले एपॉलॉजी म्हणची न्ही म्हणून काय कितें? Pramod, hopefully, they will forget the hangover of yesterday, I mean today, Yeah. and start off on a fresh note, because, there is a lot of expectation of the opposition, and if you are going to concede this kind of issues just because of this commotion and all, which nobody wants to see, and nothing coming out of it. So I think we hope to see something better tomorrow. या पांडुरंग बाब, आयज जे जालें न्हू प्रमोद अशें जावपाक जायना. एटलिस्ट रुलींग पार्टीन तरी इतलें हें करपाक जायना, कारण पळय अशें आहा फायनली सरकार तुमचें न्ही, आनी तुमी जे लोक तुमकां सगळे लायव्ह पळयता आयज गोंयभर एसंब्लीन भुरगीं येयल्लीं आसता स्कुलाची पळोवपाक, हेंकां सगळ्यांक तुमी कितें संदेश दिता? तो सेशन कित्याक आसता? सेशन हे गोंयचे प्रश्न मांडपाक आनी ते सोडोवपाक. ह्या खातीर तें अधिवेशन आसता न्ही. सो ते बरें स्मुथली जावपाक जाय म्हाका दिसता की, आनी हे परत अशा प्रकारचो किमान सत्ताधारी पक्षान तरी करपाक जायना. लौकीक बाब, प्रमोद, आयज क्वेश्चन आवर जे पद्दतीन जालो आनी क्वेश्चन आवराचो टायम सोंपल्या उपरांत सुरळीत जे हावज चल्ले तेजे वयल्यान दिसता की हो प्रश्न हांगसर मिटलो आसतलो, कारण रिकॉर्डाचेरूय येयला की ताजी सरकारान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूक केला, ती नोंदू जाल्या. सो ती मूक जर ती एडमीट जाल्या जाल्यार ती प्रिविलेज कमिटी कडेन वयतली, आनी तो विशय आतां हावजान आमदारांनी एपॉलॉजी डिमांड करपाची वरून, कारण प्रिविलेज कमिटी असले मॅटर हँडल करता आनी तेजे हियरींग जावन मागीर ते वर्डिक्ट येता. सो फाल्यां जर अशें कंटिन्यू जाता, विजयान म्हटलें की फाल्यां हें कंटिन्यू जातलें म्हणून, जाल्यार ते रुलिंगाचो डिस्कशन क्वेश्चन आवर स्कीप करपाचेर प्लॅन म्हणपाक जातलो. म्हणजे फाल्यां ते प्रूव जातलें की बाबा जाल्यार फुडले हावज कशें फंक्शन जालें, क्वेश्चन आवरा उपरांतचे हावज स्मुथली कशें फंक्शन जालें हें फाल्यांच स्पश्ट जातलें. फाल्यांचो जेन्ना क्वेश्चन आवराचो टायम येतलो तेन्नाच स्पश्ट जातलें. हांव इतल्याचेर थांबता. एकच गजाल सांगता की तुमी कितें करतात ते गोंयकार पळयतात, आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक ही असली विशयांचेर ही एडजर्नमेंट्स आवडनात. आमचे प्रश्न थंय आयिल्ले जाय, त्या प्रश्नांचेर चर्चा जाल्ली जाय, आनी त्या चर्चेचे एकावंटेबिलिटी जर कोणाचेर फिक्स जावपाक जाय ती एकावंटेबिलिटी फिक्स जाल्ली जाय. सो जेन्ना तुमी असली सो कॉल्ड नाटकां करतात तेन्ना एक गजाल मातशी लक्षांत दवरात की एडजर्नमेंट्स आमकां आवडनात. तुमी जर दिसता की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करपाक जाय जाल्यार ती करात. ती प्रिविलेज कमिटी म्हऱ्या वचूं दी, ताका प्रोसेस आसा, तो प्रोसेस फॉलो जावं दी. क्वेश्चन आवर वॉश आउट करून हें जर घडटा जाल्यार तें कोणाकच बरोबर दिसना. हाचें भान आमच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी दवरचें. इतलेंच सांगता आनी थांबता. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट. फाल्यां आमी परत येतले हेंच पॅनल घेवन तुमच्या म्हऱ्यांत. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.